तुमचे हेड येयला बीजेपीचे त्यांच्या वांगडा कितें मिटींग जाली इलेक्शनाची बी कितें आसलें? बेसिकली मिटींग जाता ती बीजेपीचे संघटन आणि आमचे गव्हर्नमेंट लोकां खातीर कशें चलता आनी फुडें कशें आमचे इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय म्हूण हेजेर एक विस्तार घेतले आनी आमी डिस्कस केले म्हणजे आमचे ते सिनियर लिडर पार्टीचे सो बेसिकली आमकां सगळ्यांक आपोवपाक गायड करपाक आनी कशें फुडें वचपाचें आनी कशें आमचे बीजेपी गव्हर्नमेंट फुडलें जातलें आनी कशें आमी करूंक पडटलें हे भशेन चर्चा ग्रुप मीटिंग वन टू वन No, it was one-to-one meeting. There are different in the BJP. There are a lot of hierarchies, and every meeting will take place in groups, in individuals. It will continue. माझी meeting one-to-one. मग तुम्ही फाटल्या दिसांनी जे आमकां तुमचे जे हे आले होते ते सांगले होते तुम्ही गांव मांडले किती सांगलें फायल्स आणि तुझी फायली थोडी पेंडिंग उरतात बी सगळे सांगला सकाळी सांगला न्ही सीएमान आज एक्चुअली आशिल्ली आज मिटींग बिकॉज ऑफ दिस रिशेड्युलिंग मे बी आज कॅन्सल केलं फाल्यां म्हटलं सीएम घेवन म्हटलं आमी घेवन काल सीएमान केलें म्हणजे आपणाचे नदरेक तर हाडूंकूच ना ती ना सीएमाचे नदरेक हाडूंक ना हे जे कॅबिनेटाक डिस्कस करपाक वन टू वन दीस इज माय पॉवर डिपार्टमेंट इश्यू ही हॅज गिवन मी टायम ही गिवन मी टुडे म्हणून सांगलेलें म्हाका ना पार्टी दिले जाल्यार तुम्ही पार्टी कितें ताका आमचे न्ही एडमिनिस्ट्रेशन एनी प्लॅन फॉर नेक्स्ट आतां कमिंग इलेक्शनाक कितें प्लॅन बी दिला कितें करपाचें बी कशें कितें ना आता ते डिस्कस करतले तांची मागीर कोर कमिटी मिटींग आशिल्ली देन दे विल डिस्कस विथ कोर कमिटी टू गिव्ह अ प्लॅन ऑफ एक्शन इलेक्शन एकच विषय असलो का अजूनही दुसरं टॉपिक इलेक्शन एकच विषय असलो का अजून किती ना आमचे जनरल गोंया आमचे कितें आशिल्ले जनरल सेंग जे कशें आशिल्ले हाव वॉट इज हॅपनिंग वॉट इज द सिनारिओ आमचे बाकीचे इश्यूज जे गोंयचे आसा बाकी सगळे डिस्कशन जनरल डिस्कशन इलेक्शन इज वन ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक कितें टार्गेट दिला एज अ मिनिस्टर हे कव्हर करपाक जाय म्हणून ना तशें मे बी सांजचे ते पार्टीक सांगतले देन अकॉर्डिंगली रिटर्न डावन वॉट एवर आमचे कितें आशिल्लें तेंच्या तकलेन कितें आसा विचारलें आनी अशी गोष्टी फुडें वयतली No, that is not with them. No, they are BJP party. No, that will be decided by not me. It will be decided by discuss with the party by itself. बऱ्याचदा मंत्री एक निर्णय घेतात आणि पक्ष त्याच्या विरोधात भूमिका घेतो. आता मॅरेज काउन्सिलिंगच्या बाबतीत जसं झाले तसं त्याच्या बाबतीत त्याच्यात झाले. ना हांवें ऑलरेडी सांगला ज्यो गोष्टी सीएमाक सांगपाक जाय सीएमाक दिवपाक जाय त्यो गोष्टी सीएम डिसायड करता. अशी हांव मिनिस्टर सीएमान गेल्लो मिनिस्टर सो सीएम इज अल्टिमेट जे सांगता मे बी म्हजें चुकूं शकता म्हजें बरें जावं शकता पूण अल्टिमेटली इट इज अ कलेक्टीव डिसिजन आनी तेन्ना आमी सजेशन दिलें इट इज नॉट एन इम्प्लिमेंटेशनाक आमकां जें करपाक जाय इट हॅज टू गो टू कॅबिनेटा बील जावपाक जाय सो देट वॉज सजेशन दॅट वॉट वी वॉन्टेड टू डू सो तेजे चर्चा चाललो आसा आनी पोतून तेजे चर्चा करून बाकीचे खूब विशय मोठे आसा गोंयांत हो विशय तितलो मोठो ना ते बाकीचे विशयाचे आमी चड उलोवून लोकां खातीर काम करपाक जाय लोकां खातीर जे सुविधा दिवपाक जाय तेजेर आमी चर्चा आतां चड चालू आनी कितें रिसफल ती बी कितें तरी जाल्यार कॅबिनेट हितून सीएम करतलो ते आमकां सजेशन वॉट एवर थिंग्स आर देर आमकां 21 जावपाक जाय आमची मेजॉरिटी जावपाक जाय आमचें गव्हर्नमेंट जावपाक जाय सजेशन एवरीबडी शेअर्स नॉट ओन्ली मी अरे सरकार जावपाक जाय मिनिमम 21 न्ही आमी 40 जावंक शकता तुज्या आदाराक 21 जे मिनिमम जावपाक जाय न्ही ते सरकार जावपाक सो तेजेर चर्चा जाता 40 तुज्या आदाराक 40 जावंक शकता म्हणजे ऑल गोवा जनरल सेक्रेटरी संतोषजी आणि आमचे गोंयचे प्रभारी रवीजी जिकडे आम्ही जे पॅन्डेमिक घातल्यान वता 2020 आणि 2021 ह्या बाबतीत आम्ही कितें काम केलां त्या बद्दल डिस्कशन जालें गोंय सरकार आमचे मुख्यमंत्री आणि आमचे सगळे आमदार कशे फुडें वता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लक्ष दी म्हटलां आणि आम्ही आमचे म्हणजे त्या प्रमाणे डिस्कशन जालें विचित्रीचे PWDचे म्हणजे डिपार्टमेंटाचे मेजर जी कामां चलता नॅशनल हायवेची जुवारी ब्रिज हे टायमार कंप्लीट घेवन घे जल जीवन मिशनाच्यो स्किमी ज्यो आसा लोकां कडेन ग्रामीण भागाक पावय हे विविध विशयाचेर डिस्कशन टार्गेट तुमकां दिला ऑलरेडी सध्या आमचे ते 2022 इलेक्शन आसा ते इलेक्शनाची तुमी लोकांक विश्वासान घ्या ह्या पॅन्डेमिकांतल्यान लोकांक बरी मदत करा वचून हेल्थ सेंटर आमचे वॅक्सिन सेंटर आसा थंय वचून विजीट दिया
लोकां भितर रावा. तुमकां कितें डिफरंस सांगलें कित्याक पयलीं तुमी एमजीपी बीजेपी न्हिदलेले हय. हे फर्स्ट आतां नेक्स्ट ताका तुमी बीजेपी न्हिदतले हय, सांगलें. तुमकां कितें आनी एक्स्ट्रा सांगलें कितें प्रोग्राम बी दिल्ले आसा लोकांकडे पावपाक हेल्थ सेंटर जे आसा माझ्या मतदारसंघाक जावं शेजाऱ्या मतदारसंघाक वॅक्सिन सेंटर जे आसा जे कॅम्प आसा ते बऱ्यापैकी लोकांक त्यांचो फायदो करून दिवया अशें सांगिल्लें. मग तुवेंनी कितें सांगलें तेंडुलकर आवाज करता तो म्हणजे ना ना ते तेंडुलकर आनी हांव पयलींच्यान फ्रेंड आनी आमचो जो सिनियर नेता म्हाजो जो आनी आमच्या गोंयचो म्हाज्या मतदारसंघात 2 फावटी निवडून आयला. तशें काय इलेक्शनाची तयारी सुरू जाल्या. ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी BL संतोषजी गोंयान आयल्या. 1-to-1 सगळ्या वांगडा मिटींग करप सुरू आसा. ओके, वी आर स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर इलेक्शन 2020. आणि काय ना कांयच ना.